Hello. Hello. जेसू आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी तुका. तूं आमची सुरशीं हांगसर हाजीर आसाय आनी तूं आमकां सगल्यांक
तुझ्याशी ओढून घेताय आणि योकार दिताय. आम्ही सेंट मायकल्स फिरगोज आणि फिरगोजकारां तुझ्याशी आयज हे सांगे वेळ तुजे बरोबर सारूंक आयल्या आनी येता हांव. आनी तुजें सगळें आमचें जिवीत सगळें समोर पळोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजान थावन आमी जेजूक नमस्कार करया. तो आमचो दोनी आनी देव म्हणून ताका ओळखून घेवया. ताका तो मान आनी स्थान आमी आमच्या जिवितान दिवया. वय जेजू, तूं सदांच आमचें सगळेंच जिवीत म्हणून आमी तुका वळखता. तुजे विरीत आमी जियेना आनी सगळें आमचें जिवीत तुकाच समोर पळोवन तुजे बरोबर वो आतां आमी वेळ सारता. R31 घेवया. साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू, साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान. मनशा सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता, मनशा सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार, जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार, जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं. प्रितुमीचे देवलोल्या स्वर्गीच्या उंड्या, प्रितुमीचेर देवलोल्या स्वर्गीच्या उंड्या. ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे. ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे. उंड्या रूपान लिपलोल्या स्वर्गीच्या राया. उंड्या रूपान
pan लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांत ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणां आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांत ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणां. जेजू, सगळीं आमी तुका नमस्कार करून हो वेळ तुजे बरोबर आतां सादता. तुजें उतर आमकां सदांच घोटाय दिता आनी तुवें आमकां सांगलां सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी आहात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें म्हणून तुवें आमकां कळीत केलां. तो जेजू, आमचें जिवीत आमी सगळोच तुका एकवटोन हो वेळ सादतना तुका आमचें जिवीत भेटोवन दियेतना तूं आमकां राख आनी सांबाळ. बी फॉर जेजू तुजीं उतरां. जेजू तुजीं उतरां काळजाचो संतोश. जेजू तुजीं उतरां तोळ्याचो उजवाड. जेजू तुजीं उतरां जिणेचो विस्वास. जेजू तुजीं उतरां तानेल्यांक उदक. जेजू तुजीं उतरां भुकेल्यांक जेवण. जेजू तुजीं उतरां मेलोल्यांक जिवीत. जेजू तुजीं उतरां रोटोल्यांक बुजवण. जेजू तुजीं उतरां अपराध्यांक माफी. जेजू तुजीं उतरां गुलामांक सुटका. जेजू तुजीं उतरां काळजाचो संतोश. जेजू तुजीं उतरां दोळ्यांचो उजवाड. जेजू तुजीं उतरां जिणेचो विस्वास. जेजू तुजीं उतरां तानेल्यांक उदक. जेजू तुजीं उतरां भुकेल्यांक जेवण. जेजू तुजीं उतरां मेलोल्यांक जिवीत.
जेजू तुजी उतरां रोटोल्यांक बुजवून जेजू तुजी उतरां अपराध्याक माफी जेजू तुजी उतरां गुलामांक सुटका वय जेजू ही तुजी उतरां आमकां इतलो संतोश आनी गोठाय दिता तुवें आमकांच आतां म्हणलां सगळीं तुमी गोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजी शियात जेजू तुजेच आमी येता आमच्या जिवितान ज्यो आडकोळी आसात जे संकश्ट आसात ज्यो दुखी आसात ज्यो खोंती आसात जे पिडापीड आमचेर आयिल्ले आसा जे वजें आमी घेवन भोंवता हे सगळी खोंती दुखी जेजू आमी ते अणभवता पूण आमी तातूंत एकसुरी ना कित्याक तूं आमचें सोबें आसाय आनी हें तूं आमकां कळीत कोत्ताय की आमी ह्या संवसारांत एकसुरी केन्नाच ना तूं आमचें सोबें आमचे भितर जियेताय आनी जें आमी अणभवता तितलें तूं अणभवताय पूण आमची एक चूक जाता जेजू आमी तें सगळें तुजेर दवरून जिवचें आसतना आमी आमचेरूच सगळें आसा म्हणून ते भाशेन आमी जियेता हें आमकां बरें समजना कशे भाशेन आमी तुजेर दवरूंक जाय आनी कशे भाशेन तूं आमकां सांगताय तें आमी जिवंक जाय अणभवंक जाय तूं म्हणटाय म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान घडटलें तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक ओडू म्हजें ओजें जेजू ही उतरां तुजी आमकां समजूंक तुजो पवित्र आत्मो दी आनी भितरल्यान तांची समजणी घेवन आमी खरेपणी स्वतंत्र जातल्या म्हणून आनी आमचो हो अणभव बदलतलो म्हणून तुजेर आमी हो विस्वास धरून रावता तूं आमची मनां उजवाडाय तूं आमची मनां उक्तीं कर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांक
वय जेजू आतां आमकां ही समजणी मेळोंक लागलेली आसा. तुवें आमकां सांगलां की तूं दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो. आमी जेजू सादी मनशां. आनी सादी जावनय खूब पाटी आमी गर्वान भरिल्ली आसता. आमकां कळो नासतना जेजू हें सगळें आमचें सगळें घडटा. आमी भितरल्यान तुका आजीर जावन आमचें जिवीत सारूंक समजोंक ना. आमी ओगी रावली म्हणटच आमची चिंतना भावना उप्रासूंक लागतात आनी ती कशी सावरांक जाय तें आमी नकळो. जेजू हाका लागून तुज्या नांवान तर आमी रावत जाल्यार तूं आमकां तातूंतली सुटका दितलोय. तुका आमी उलो मागता खरो, पूण तरी पूण हातूंतली आमकां भायर सरोंक तें आमी कशें करूंक जाय तें आजून नकळो. तें तूं आमकां शिकय जेजू, कित्याक तेन्नाच आमकां समाधान मेळटलें. आमचे दोळे तुजेरूच लावन आमी आतां हो वेळ सादता. तुजी दयेची काकलुतीची किरणां म्हजें सवें म्हजे भितर शिरोन म्हाका तूं पेकोवणी दी जेजू. म्हाका सुटका दी आनी म्हाका तुज्या एकोठान भर. म्हजें पातकी सैम आसा तें आपलेपणान जियोवपाचें आनी देंवचाराचें आयकोपाचें. तो सांगता तें आमकां एकदम गोड लागता, पूण तूं सांगताय तें आमकां खूब पाटी कोडू लागता. अशें जाता आमचे मदें, पूण ना जेजू, तूं सगळें बरें जाणय. तूं तुकाच तें आमी ओपन दिता. कित्याक तूं खरेपणी आमकां कितलेंचशें बरेंपण दाखयताय, फावो कोत्ताय. E12 आमी घेवया. तुजी बरेपणा कशी तुजो गणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या. तुजे उपकार दुनिया कशे बादयतल्या.
sa hitujinawla Tsundani surya Uzwarachi motya Danchuratani Tuenam kandilya Sasna cha sasna Gaitao tuji moima Tuji bore pona Koshini altelia Tuzogonit mo Kosamor mestelia Tuji podvi moima Koshi poletelia Tuje upkadonia Koshe badoitelia Watu zosoglo Amka oja panso Lan monan amcha Chitun zainan titlo Tuja jitnatso Tangyunatso Tunsteba amcha Sodan kalutolo Tuji bore pona Koshini altelia Tuzogonitmo Kosamor mestelia Tuji podvi moima Koshi poletelia Tuje upkadonia Koshe badoitelia Tu amcorocna Ami tujurocna Tu amcoro Ami tudiam detam Moktu soda Kurukam otrekta Sasna chalkaba Laletam Tuji bore pona Koshini altelia Tuzogonitmo Kosamor mestelia Tuji podvi moima Koshi poletelia Tuje upkadonia Koshe badoitelia Jesu,
आमी सगल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागता जी आयज आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात तांकां सगल्यांक तुज्या एकवटान दवरता हांव. तूं तांकां स्पर्श कर आनी भितरल्यान तांचे कुडीक मनाक ओतम्यांक पेकोवणी भलायकी आनी घोटाय दी. तांचें जिवीत तुजेर आदारून जिवंक तांकां मदत कर. त्याच प्रमाणे आयज जायत्या जाग्यांचेर कोणसांचें फेस्त आयज ती संभ्रमतात. तर ह्या सगल्या आमच्या भावा भयणांक आमी दिनवासतांव कित्याक तो कस घेवन ताणें हो वावर करून हें प्रथम फळ तुजे सरशी हाडलेलें आसा. तर आमी तांकां सगल्यांक दिनवासतांव कित्याक ताणें हो वावर करून तुका ती हें भेटोवंक आयल्या आनी तांचें तूं भेटोवणी स्विकारताय आनी आमकां सगल्या जाणांक तूं आनिकूय बरेपणान बोधताय. ताका लागून आमी तुका दिनवासता जेजू कित्याक तुवें आमकां हें सगलें तुज्या उदारपणान फावो केलाय. त्याच बरोबर आनिकूय आमची भाव भयणां जे आपल्या काजाराचो दीस मनयतात वो हेर उत्सव आपले म्हत्वाचे आयज संभ्रमतात तितल्याय पासत आमी तांचेर तुजें बेसांव मागता. ताका तूं राख आनी सांबाळ आनी ताका सदांच तुजें बरेपण अदीक आनी अदीक फावो कर. मागता आमच्या सगल्या दुयेंती पासत जी आमची भाव भयणां दुखींत आसात खोंतींत आसात तांकां जखमी ती जावं कुडीक वो मनांक वो ओतम्यांक तांचे हे भाशेन जखमी जाल्ले आसा तितल्यांकूय आमी तुजे सरशी हाडटा. तांकां तूं स्पर्श कर आनी तांकां तूं तुजी काकलूत दाखय. तांकां तूं पेकोवणी हाड आनी तांकां बरीं कर. हे परी आपल्या वतीन न्हय पूण तुज्या एकवटान तांकां जिवंक तूं मदत कर. ल्हान भुरगीं जीं जल्माकूच आयिल्लीं आसा निकतींच संवसारांत आयिल्लीं आसा आनी इतलीं पेरीग आसा तितल्यांकूय आमी तुजे सरशी हाडटा जेजू. तूं तांकां स्पर्श कर आनी तांकां पेकोवणी दी कित्याक थोडीं जाणां ICUन आसात. थोड्या जाणांक सुस्कार काडूंक जायना असले स्थितीन ती तडफडटात आनी तांचे बरोबर तांची आवय बापूय. तांकां सगल्या जाणांक आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता जेजू. तूं तांकां स्पर्श कर आनी तांकां पेकोवणी घोटाय दी आनी बरीं कर. खूब भुरगीं अभ्यास करतात पूण तांकां अभ्यास करूंक जायना. मन तांचें अभ्यासाचेर लावंक ती जिवंक शकना. तांकां अभ्यास करपाक खूब अवघड जाता. जेजू तुवें सगल्यांक हें देणें दिलेलें आसाय. समजूणी सगल्यांक आसा पूण तांचे मदें भिरांत आसा. ही भिरांत तूं सायबा तांचे सुरक्षेली काड आनी तांकां भितरल्यान भिरांती विण जिवंक तुजें सगलें बरेपण पळोवन तें अणभवंक आनी तें उचारूंक तांकां मदत कर. हे परी तांचें जिवीत तूं सुफळ कर जेजू. तांकां अभ्यास करूंक तुजी घोटाय दी आनी अभ्यास बरो करून ते यशस्वी जावं सक्सेसफूल जावं. खूब आमची भाव भयणां काजार जावंक सोदतात पूण तांकां आजून पार्टनर मेळोंक ना. अभ्यास ताणें केलेलो आसा काम तांकां मेळ्ळेलें आसा पूण आतां तांकां पार्टनर ना आनी कोणती बरी जावन ती पार्टनराक सोदतात सोयरुकी येतात पूण ती धरना.
असले स्थितीन ती खूब निराशी जातात. हे सगळे आमच्या भावा भयणांक आमी तुजे सुरशें हाडटा जेजू, आनी तूंच तांकां पेकोवणी दी आनी तांकां बरो पार्टनर जो तुवें घडोवन दवरलाय तो तांकां फावो कर. जीं काजार जाल्लीं आसा पूण तांकां भुरगीं जायनात आनी हाका लागून तीं खोंतींत आसात, दुखी आसात. मागीर तीं एकामेकाचेर बोगलांट घालतात. असले स्थितीन आसात. तर जेजू आमी तांकां सगळ्या जाणांक तुजेशी हाडटा आनी भगवंत फ्रांसिसाच्या मागण्यांत आनी विनंतींतल्यान तांकां तूं पेकोवणी दी, तांकां बरी कर भितरल्यान आनी तांकां भुरगीं दी, भुरगीं फावो कर. जांकां कुमसाराक वचोंक जाय तांच्यान साक्रिस्तीन कुमसाराक वचोंक जाता. फादर बसलेलो आसा थंयसर. R38 तुझ्या हातांत हें गायन आमी आतां गावया. तुझ्या हातांत जी प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवांचो. तुझ्या हातांत जी प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवांचो. जेजू तूं मोग जीवन, अमृत जिविताचो. तारक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जीवन, अमृत जिविताचो. तारक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. Patki rocznia, tu czolojtaj, tu smozo radza. Kurpa kaklut, upot wandai, dajwik jiwetan botaj. Patki rocznia, tu solojtaj,
तूच म्हजो राजा कृपा कागलो उपोटवांटाय दैवीक जिवितान बोताय जेजू तू मोग जीवन अमृत जिविताचो तारूक तू आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेजू तू मोग जीवन अमृत जिविताचो तारूक तू आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जांकां कुमसाराक वचोंक जाय तांच्यान कुमसाराक वचोंक जाता. पाद्री आमचे साक्रिस्तीन बसलेलो आसा. जेजू तुजी किरणां कृपेची आनी दयेची आमच्या काळजांत चिरोन आमचे दारूण जाल्लेले भितरल्यान तें काळीज तुवें आतां बदलून तें नवें करूंक लागलाय. आनी तूंच आमकां अशें सांगताय हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो आनी तुमचे भितर एक नवो आत्मो घालतलो. तुमच्या आंगांतलें फातराचें काळीज हांव कोंचून काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी म्हजी पुरजां जातल्यात आनी हांव जातलो तुमचो देव. प्रत्येक सुस्कारान जेजू तूं आमकां तुजो आत्मो दिताय आनी आमच्या मनांतलीं चिंतनां जीं आसात तीं तुका ओपोवन तूं ताचेर तुजो स्वताचो उजवाड घालताय आनी तातूंत जें रिगलेलें आसा देंवचारान आमकां फुसलायलेलीं आसात तसलीं चिंतनां तसली चाल ती आमकां अदीक स्पश्टपणे दिसोंक लागता. आमी काळोखांत हे परीन जियेताले कित्याक आमी आपलेपणांत आसलेले आनी आमचें काळीज सारकें घट जाल्लें दारूण जाल्लें. पूण तुजी कृपा तुवें आमच्या काळजांत आतां ओतून तुजी किरणां आमचे सवें तुवें धाडून आमकां भितरल्यान तें नवें काळीज आनी तुजो आत्मो आमकां फावो केलाय. ताका लागून आतां आमी तुका दिनवासता वाखाणटा आनी आर्गां दीत रावता. सगळी आमची मागणी इंतेसां आसा तितली मनांत हाडया. जेजू तूं आमच्या प्रत्येक काळजान कितें चलता तें सगळें जाणाय. ही सगळीं इंतेसां आमी तुजी सुशी हाडून
आतां आमी तुजे कडेन मागता ती तूं शाक्ती पावय. तूं जाणाय कितें आमकां बरें कितें बरें न्ही पळय तें. आनी आमचे पासून मागतना आमी आमच्या शेजाऱ्यांच्या इंतेसा पासून मागता आनी जी कोण हांगसर येवंक पावंक ना तांकां खूब येवपाची आवड आसलेली पूण वेगवेगळ्या कारणांक लागून तांकां येवंक जावंक ना. तांची इंतेसां आमी मनांत आनी काळजांत दवरता. त्या भायर आमची भावां भयणां परदेसांत आसा तांचोय उगडास करून तांचेय मागणी इंतेसां आमी मनांत धरून आतां जेजू आमी बरोबर तुज्या मागण्यांत तांकां सगळ्यांक दवरता आनी तूं तुजें राज आमचें सगळें येवं न्ही म्हणून तूं आमकां कृपेन भर ओटायेन भर आनी आमकां सगळें बरेंपण फावो कर. बरोबर आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमी R35 घेवया. संस्कारांतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार तिरवाणो आमचो बावार सैम व्हडते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती वोन पोताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोंडा वंदुया वाखाणुया उपचोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार को खातेपणा मान्युया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उंडो तो मागुया. देवा एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. आतां आमी फकत एकूच खोण तेर्साचो घेवया आनी सगळ्यां पासत मागया. मातसो करत रावात तुमी.
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सोत मानता देवाक सोरपोतीदार बापाक स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रोसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मरे थावन जल्मलो पोंच प्लेता खाल ताणें कोर्स नुसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेनांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सुरपोतीदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता वयतात कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बोरवांचो आनी प्रिती मोग वाडोवंक सेलब्रंट मांय कडेन मागया आनी सगळी आमची मागणी देसां आतां मनांत दवरून आमी एक आमच्या बापा तिनो मन बरी म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक पांच संतोसाचे मिस्तेर पयला संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचे सुरवेस पोर तुजें सगळें आसा आमचे बापा स्वर्गांत आसाय तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्या मदें तुजो दैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर
आता आणि आमच्या मनांच्या वेळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवारण कांयपणांतल्या उज्यांतली वोच सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक नोमान राणये काकुतीचे माये तूंच के आमचे जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी वेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दोळ्याच्या रातनी तुजी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवन ती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव ताणें तांडून आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकुर्णीचे ताणें दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटा येता पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता इन वळख्यांक उंच उबारता बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता गिरेस्तांक रिकाम्यात आनी परत धाडटा अब्रामान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. पाव माये यो माये के आमकां तुझ्याच कोपान पाव माये यो माये के आमकां तुझ्याच कोपान. सगळी उभी राहूया. मिसाची सुरवात एक गायन गाऊया. A8 देवाची वेदी सोरी पान 4 A8 पेज 4. देवाची वेदी सोरी या वेदा उशाकाचो दोस म्हाका दितोऱ्या देवाची विश्वास करून हांव येता देवाची विश्वास करून हांव येता तुजो उजवाड म्हजें घर तूं
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव आमचो जण एकल्याचो मोग कोत्ता आनी ह्याच मोगान जिवितान आमकां जें कितें जाय तें फावो कोत्ता. हें सगलें देण्या पासत आयज ह्या देव मंदिरांत आमी सगळीं थालिगांवच्या फिरगुजूची एकठांय जाल्या. सगळ्यावन उत्तम देणें म्हटल्यार ताचो पूत जेजू, जाका बापान आमकां फावो केला आनी जो आपलो मोग आमकां वांटूंक आमचे मदें आजीर जाता. होच जेजू आनी एक फावट उंड्या सोऱ्या रुपान हे पवित्र संस्कारान आमचे मदें येता. ताचे खातीर ताका दिनवासतना ताका शेवूंक आमी देवाक आनी मनशां सवें सदांच दिनवासाचें मन आपणावूंक आमकां शिकोय म्हूण मागता. तालेगांवच्या फिरगोजे खातीर आनी सुफोल जमणी पासत देवाक दिनवासूंक आमी एकठांवल्या. आमच्या पुर्वजांचें जायज थोडें उरलां तें सांबाळूंक आमचे जमनीचो आमी मोग आनी सांबाळ करूंक आनी आमच्या पुर्वजांची देख घेवंक लज दोरी नासतना शेतान भाटांत वावरूंक आमकां तयार कर म्हूण मागूं. जेजू तुजे बरोबर थेवकाचो वावर केलो आनी आपणाक थेवकाचो पूत म्हूण म्हणटाल्यांक तो लोसूंक ना. आमी आमच्या आवय बापाय बरोबर शेतान भाटांत वावर करूंक आमकां आयतें मन त्याच जेजू लागीं ह्या मिसाच्या भेटेन मागुया. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. ह्या पवित्र मंदिरांत आमी एका पवित्र जाग्यार आसा, जंय आमचे गोंय साहेबाची कूड आमचे बरोबर आसा. ह्या महान वीर भक्ताक आमी मान दिता आसतना ताचे भाशेन जेजूच्या मोगान ताचें काळीज लासलें आनी माप मेजप पळयनासतना सगळे तरेचे आडकुळीचे जैत व्हरून जेजूक परगटचे एकूच आशेन तो आमच्या गोंयांत पावलो. हो जागो जे जाग्यार आमी आसा ही दोतोरी भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरान आपल्या आसण्यान पवित्र केली. आज खुशाल जावया आमी. जायतीं जाणां तुमी वेळ काडून आयल्यान. हे जाग्यार हे मिसा भेटेंत वांटूक येताना देवाक दिन वाचुया भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराच्या देण्या खातीर. आनी ताचे भशेन आमच्याय काळजांत बावतिजमाच्या दिसाक पेटलेलो हो भावार्थाचो उजो वाडूंक केरीत भाशेन मागुया. मागुया आमच्या एक एकल्याचे इंतेसांव बसत. मागुया आमच्या आख्ख्या ताळगांवच्या लोकां खातीर. आमी सगळीं एक फामील. जायतीं आमचीं भाव भयणां आज भायल्या गांवांनी आसात. भोव करून युकेक आसात, गाल्फाक आसात, तारवांचेर आसात, फ्रांसाक आसात. मागुया आमचे गांवचे सगळे भाव भयणां पासून. आनी मागुया आमचे पिडेवंतां पासत. जायतो लोक पिडेंत आसा, कश्टवता, जावं घरांत आसात जावं हॉस्पिटलांनी आसात. तांची याद करुया. आनी आमची सोंपून गेल्ले भाव भयणांक जांकां हो जागो आदले गोंय म्हळ्यार एक पवित्र जागो. हे जाग्यार येवन जायते तेणी अनुभवलां. मरून गेल्यान तांकां सासणाचो विसव मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता ती भशेन जावंक आमीच देवा मुखार असोक्त पातकी म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागून हे मिसा भेटेक
हे दिनवसनीचे भेटेक आमी तयार जावया. हांव पत्की सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या प्रार्थुया. भाग्यवान मारिया महादोन मंदिराचे समर्पणाची आज आमी परब करता. आमची एक एकल्याची इंतेसां मागणी बापाक हे जोमात प्रार्थनांतल्यान उबारुया. देवा, सगळ्या देण्याच्या दातारा आमचेच कोज्ञा आनी पुण्या वरवीं तुका मानता तसलीं जावंक आमकां तांक ना. देखून आमची पातकां पडनासतना तुज्या पुताच्या आवयच्या मागण्यान आनी पुण्याच्या धर्मान आमचें तारण करूंक आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. लेवी शास्त्राचें पुस्तका वेलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोयसेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्सांची 7 सातोडी मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां अशें 7 पावटी वर्सांची 7 सातोडी मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याचे 10व्या दिसा तुमी तुतुरी वाजोवंक लायलोल्यात. फारीकपणाचे दिसा आख्ख्या देसांत तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र ओरोस म्हणटल्यात आनी देसान रावतात तितल्यांकूय सुटका परगडटल्यात. हें वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जण एकलो आपआपल्या पुर्वजांच्या बाट विटांत आनी आपआपल्या गांव घरा परतो येतलो. हें 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा
तुमी वमची नात ना म्हूण शेतांत आपशींच किर्लोता ते लुंवची नात बेंडूंक नासलेल्या दाखवाडांची फोडां एकठांय करची नात हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय शेतां बाटांतल्या उत्पन्न जाता तेंच तुमी खातल्यात ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मोदलो जोण एकलो आपआपल्या पुर्वजांच्या बाटा विटांत पडटलो तुमचे मोदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय तुज्या भावा कडेन विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतली वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें पीक मेळिल्लीं वर्सां दवरून विक्रेची दर तो तुका थारायतलो जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडी तितली दर देंवोवची कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतलीं पिकां विकून दिता कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय पूण तुमच्या देवाचें तुमी बें धरचें कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव देवाचें उतोरें देवाचें ओडुका देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू म्हणुया राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर एपरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो अळकतलोय तूं एकलोच सणवडार म्हूण सगळे राष्ट्रांक कळटलें जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू राष्ट्रां मुरगोटून संतोसाचीं गितां गावून कित्याक तूं न्याय प्रमाणें जोडती करताय निती प्रमाणें करताय परसांची मनसुबी पृथ्वेचेर राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणून जमनीन आमकां आपलें पीक दिलें देवान आमचेर आशिर्वाद घाला देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगळीं प्रितूम ताचे पांयां पडून जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणून उद्गार Sorvesporak, 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 निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच बागी सर्गीचें राज खरेंच तांचें Sorvesporak, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुन्या जेजू लोकांचे उरपुंजी लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताड्यान ताका म्हळें तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हडलें बागी पूण जेजून परतीपालून म्हळें देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं ओदीक बागी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता भयणी भावांनो आयच्या पयल्या वाचपांत
आमी लेवी शास्त्रांतली उतरां आयकुल्यांत. उत्सवाचें वरस कशें समारंभचें तें मोइजेस लोकांक सांगता. सर्वेस्पराचे दोबाजीक उत्सवाचें वरस हे तरेन जावंक जाय अशें नेम मोइजेस इस्रायल पोरजेक दाखयता. भाव भयणीनो, फुडलें वरस आमकां ताळगांवकारांक एक उत्सवीक वरस, लायक ए जुबिली इयर. देवान आमकां फाटलीं 480 वर्सां भावार्थाची यात्रेंत आमच्या पुर्वजां कडल्यान आमी वाट चलून पावल्या. म्हणटच फुडलें वरस 2024 आमकां ताळगांवकारांक एक उत्सवीक वरस, अ जुबिली इयर. आनी मोइजेसाक देव सांगता कोहे भाशेन हें उत्सवीक वरस पाळूंक जाय. पयली सुवातेर पवित्रायेन आमी वाडूंक जाय. पवित्रायेन वाडूंक म्हळ्यार देवाच्या संबंदान वाडूंक हें उत्सवीक वरस पाळूंक देव मोइजेसाक सांगता आपल्या लोकांक सांग. दुसरे सुवातेर ह्या उत्सवीक वर्सांत एकामेकाच्या संबंदान वाडोवप गरजेचें. कोणाकूच तुज्या पेल्याक नुकसाण करिनाका, तुज्या पेल्याक कांयच वायट करिनाका. उत्सवीक वर्साचो शेवट कोत्तेन जाल्यार तुज्या पेल्याक दुसऱ्यांक बरें कर. आनी तिसरे सुवातेर उत्सवीक वरस आमकां थांबून आसतना देवान आमच्या सवय केल्ल्या बरेपणांचो उगडास हाडटा. फुडलें वरस आमकां ताळगांवकारांक एक उत्सवीक वरस. सुदेव लोकांक मोइजेस सांगतालो ते भाशेन आमकांय एक सोयेग पयले सुवातेर आमचे भावार्थाची यात्रेंत कितलें बरेपण आमी देवा कडलें अनुभवलां. ही वाट लांबदीक वाट, 480 वर्सांची वाट. आमच्या पुर्वजांनी हो भावार्थ सांबाळलो आनी आमच्या हातांनी तो दिला. आनी तो भावार्थ आमी ओदीक खोलावून आमचे फाटल्यान येतेल्या पिळगेक आमी दिवंक जाय. हो भावार्थ आमचोच पयलो थीर गोड उकोंड जावंक जाय. पूण हो उत्सव आमी पवित्रायेन वाडू, आमीच भाग्यवंतपणी वाडू. आमचे संबंद देवा लागीं गोड जावं. इट वील बी अ स्पिरिच्युअल जर्नी टुवर्ड्स होलिनेस, एकल्याची पवित्राय. दुसरे सुवातेर हो उत्सव आमकां आमच्या एकामेकां मदीं संबंद वाडोवंक जातो. जायते फावटी हांगातूय आमी वाड्या वाड्यांनी कितें ना कितें वयर सकयल जाता. आमी जायते फावटी एकामेकाचेर रागार जाता. शेजारी शेजाऱ्या लागीं उलयनात. कसले ना कसले कारणाक लागून जायते फावटी आमी दुस्मानकाय घेवन आसा. हो उत्सवीक समारंभ आमकां शेजाऱ्या मदें एकामेका सवे गांवच्या सगळ्या, हांव म्हणटलो सगळ्या ताळगांवच्या लोकां मदें शेजारपणाचे संबंद, नेबरली रिलेशनशिप्स वाडोवंक एक हातयार. उत्सवीक वरस कशें जावंक जाय तें देव मोइजेसाक सांगतालो आनी मोइजेस आपली पोरजेक सांगतालो. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, हो उत्सवीक वरस आमकां देवाक दिन वासूंक वाखाणूंक. आयज आमी आवर लेडी ऑफ स्नो एक व्हडलें महादेव मंदिर आसा रोमाक, सांता मारिया मायोर. ताची आज समर्पणाची परब करता.
सगळ्याहून व्हडलें देव मंदिर सायबीण मांयक भेटयलेलें रोमाक आसा. ह्या देव मंदिरांत दिसाचे दिसा भोव करून आतां हजारांनी लोक येता. हें मंदिर बांदूंक सायबीण मांयनूच एके भाशेन आपलें दर्शन दिवन जागो दाखयलो आनी हें देव मंदिर थंय उबें आसा. आज ह्या देव मंदिराचें समर्पण करतना आमी हांगा एकठांय जावन ह्या पवित्र देव मंदिरांत एकठांय जाल्लीं आसतना सायबीण मांयचें तुस्त गीत आमकां स्फूर्ती दिता. कितें केलें तिणें? देवाक वाखाणलो. सगळे वेळार न्हयच फकत देवाची खुशी केली पूण देवाक वाखाणलो. तिच्या तुस्त गितांत एलिझाबेथच्या घरांत तिणें म्हळें म्हजो आत्मो सर्वेश्वराक वाखाणटा. ताणें म्हजे सगळे व्हड व्हड वस्तू केल्यात. सोर बोलीस तो ताचें नांव पवित्र. आनी आमचेय दिसा दिसपटे जिवितांत देवान आमचें सगळें केल्लीं वचोऱ्या विजमितां आमी सदांच वाखाणूंक पयलीं जावंक जाय. जायते फावटी आमी फक्त सगळें जें कितें आमी भोगता ताचेरूच लक्ष दवरता. पूण ना, सायबीण मांय आमकां एकल्याक एक नमुनो एक देख सगळे वेळार तिणें देवाक वाखाणलो. आनी तिची वाखाणणी आनी स्तुती देवाची तिका जेजूचे कुर्सामुळीपुरान उबी रावंक स्फूर्ती दिता. फियात मिकी सेकुंदुम वेर्बुम तुम, तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें सगळें घडोवं. हें सायबीण मांयन बुडव्या गाब्रियलाक दिल्लें उतर कुर्सामुळीपुरान ती थीर काळजीदार वस्तोरी कशी उबी रावता. भाव भयणीनो, आज हो समारंभ करून घरा वयता आसतना देवाक दिन मासूया. आमकां हांगा येवंक ताणेंच सुचयलें, ताणेंच आपले प्रेरणा आमकां हांगा हाडल्या. आनी मागुया आमचें उत्सवीक वरस देवाक जायते भशेन जावं. आमी भाग्यवंतपणी वाडूं, आमी एकामेकाच्या संबंदान वाडूं आनी आमी थांबून आसतना देवाचे उपकार आठोवंक. कित्याक तो बरो आनी ताणें आमचें सगळें ताळगांवकारां सगळें व्हड व्हड वस्तू केल्यात आनी पवित्र ताचें नांव. उबी रावया आनी आमची थोडी मागणी बापाक आमी उबारुया. जेजू म्हणटा मागात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात दार उगडटलें, सोदात तुमकां गावतलें. असलेच विश्वासान ही थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया. सगळ्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत आमी तुका दिनवासतना तांकां सदांच तुजे कृपेन भरून तुज्या पुताच्या काळजा सारके यादनीक तांकां कर म्हूण आमी बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची गाबूत कर. आमी विचून काडलेले आमचे फुडारी जे बरें काम करूंक परजेक बरेपणान लाबयतात त्या खातीर दिनवासतना तांणी सदांच परजेच्या फायद्याचें तेंच करूंक आनी आपलो फायदो चिंती नासतना निस्वार्थीपणान जियोंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची गाबूत कर. सगळे आमचे तरणाटे आमच्या गांवचे, राज्याचे, देशाचो फुडार तांचे वरवीं बरे समाजांत घडटा ते खातीर दिनवासून तांकां सगल्यांक वायट टाळल्यांतले राख
आनी बऱ्या तत्वां वरवीं नोकेत्रां वरवीं झुकझुकूंक तांकां फावो कर म्हूण मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. ह्या वर्साक फावो जालोल्या सगळ्या उपकारा पासत मनशांक दिनवासूंक आनी अदीक करून तुका देवा सदांच वाखाणूंक आमकां दिनवासनेचें मन फावो कर म्हूण आमी मागता बापा. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. तालगांवचे फिरगोजे खातीर आनी सुफोल जमनी पासत देवाक दिनवासूंक आमी एकटवल्या. आमचे पुर्वजांचें दायज थोडें उरलां तें सांबाळूंक आमचे जमनीचो आमी मोग आनी सांबाळ करूंक आनी आमच्या पुर्वजांची देख घेवन लॉस धरिनासतना शेतान बाटान वावरूंक आमकां तयार कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. एक घडी ओगीच रावन आमची आनीकूय गरजो आसात त्यो बापाक उबारुया. मागुया आमचे पिढीवंतां पासत. मागुया आमचे तरणाटी हे वेळार लिस्बन पुर्तुगालाक एकठांय जाल्यात. पाप साहेब सांगताक हो वर्ल्ड यूथ डे समारंभूक एकटवल्यात. तांकां सगल्यांक खेरीत पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर तातूंतले मदले जायते जाणांक याज्ञिकपणाच्या आनी मोटवाशी जिविताच्या आपोवण्याक पाडो दिवंक फावो कर म्हूण मागुया. आमच्या ताळगांवचेर भाग्यवन फ्रांसीस शेव्हराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. फुडल्या वर्साक आमचे उत्सवीक वरोस समारंभताना आमी ही दाखोवणीची सुरवात करतले एक्सपोजिशन मागुया. हे उत्सवीक वरोस आमकां सगळे देण्यांनी भरलेलें जावं. बापा ही आमची कालती मागणी तूं स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बसी. मिटवणेक आमी गायन गावया. बागेंतल्या फुलांमध्ये C.So. पान 30 C6 पेज 30. बागेंतल्या फुलांमध्ये भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवळे बाप्पा, भाग्यवन आंकवार मेरे देवाचे मायेच्या महादेव मंदिराच्या समर्पणांचो उगडास करून
आमची मागणी आनी देणी आमी तुज्या मुखार घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मोजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानू अशें कोर. तुज्या पुता जेजूची नावी. सर्वेश्वर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधरा आनी सासणाचे देवा सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो भोवमान फाव आसलेले निती आंकवार मेरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगुट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची ओडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार wolna tuja mój Roman, usomi tuka zozo. Sobie sporadzi nami, kiedy takazaj, usomi tuka zozo. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कावस घेतली, तुका नव्यान देन बासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पुरगुटया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रथमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगवंत बापाक, कार्दिनाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळयोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार माय देवाची माय सांगाती
तिच्या पोती झुजे मागून धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखान तुमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी तयार जाता आसतना सगळे देवाच्या बरेपणा पासत ताका वाखणुया, दिन वासुया. कित्याक आमचो देव आमचो मोगाळ बाप आनी आमकां सदांच आपल्या बरे बरे देण्यांनी भरता. सदांच ताची खुशी करूंक आनी ताच्या राज्या खातीर वाग्यून फ्रांसीस शावेरा भाशेन काळीज मोन घालून वावरूंक आमकांय स्फूर्ती दी म्हूण बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुरीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशीता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुसान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोनूतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भारताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. जीवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. जेजूचे जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटू घेतिले आमी सुभागी. सुम्या जेजूच्या तुवें म्हजे पिरोचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. देव जाता मनशाचे कार जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावुया. D7 पान पोरास, D7 पेज 50. देव जाता मनशाचे कार रिगलोलो उड्यार ताणे वाडले मुगेल्या दियोग दिले घालेल्या ताचो मायमोग तितले नाशिल्लो. ताचो मायमोग तितले नाशिल्लो. ताचो मायमोग तितले नाशिल्लो. ताचो मोग तितले नाशिल्लो. ताचो
नाशिल्लो ताचो मोग विटले नाशिलो मरणांतलो जीवन जालो परिपूर्ण जालो ह्या पास्काचे तेजे मोग कोराचे तेजे मोग ताचो मोग विटले नाशिल्लो 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 ताचो मोग विटले नाशिल्लो. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या प्रितीचे बापा, भाग्योन आंकवार मारिये देवाचे मायेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आध्यात्मीक पोसण दिलाय. हे पोसणाच्या गोठाईन आमचे माये बरी तुजी खुशी पाडून सदांच तुका वाखाणून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. भयणी भावनो, शेवटाचो आशिर्वाद दिवच्या आदी केरीत भाशेन तुमकां सगल्यांक वेळ काडून आज ह्या समारंभाक हाजीर आसलेल्यांक देव बरें करूं. आमी जाणा आज सोनवार जाल्ल्यान मातशे हांगा थंय आडखोड जाली, पूण आमी व्हडे संख्येन आयल्या हांगा. ही आमची वर्सावळीची परंपरा हांगा ही रोमार करूं. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फादराक, फादर पात्रिशियो फेर्नांदीस, रेक्टर ऑफ दीस बाजिलिका, ताका आमचे दिनवास, आनी उर्बेन तो गवळीक वावर ह्या जाग्यार तो कोत्ता ताका बरी भलायकी आनी ताचेर देवाचो शुभाम आशिर्वाद. फाल्यां आमचे इगोर्जेन आमी गवळ्याचो दीस पाळटा आनीक मुखेल दिनवासनेचे मीस सांजे 5:30 वरांचेर आमचे इगोर्जेन जातले. ते उपरांत एक ल्हानशी कार्यावळ तुमी सगळ्यांनी हाजीर जावन तुमच्या आतांचे आनी आदलेय गवळ्या पासत मागचें, बो करून आख्खे गोंयांत गवळीशे पडलेले आसात. जेजूचे काळज सारके ते जावंक भाग्योन जेवा मारिया बियाण्याची देख घेवन आपल्या दिल्लो वावर उर्बेन पाडून तांकांय आमी आमच्या मागण्यांत दवरुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातशी बसात. हांव देवाक दिनवासतां खरेपणी जशे भशेन फादर सिप्रियान तुमच्या पदवीकारान तुमकां म्हणलां ते प्रमाणे देवाक पयलीं आमी वाखाणया, कित्याक देवाक लागून हें सगळें घडटा. पूण आमी ताकाय दिनवासता, कित्याक
ताणें तुमकां सगळ्यांक जेजू सोबे एकठांयलेली आसा आनी एकठांय करून तो तुमचे पासत वावुरता तोच न्ही पूण आमचो करूय तुमचे पासत ती भाशेन वावुरता तो ताका हांव दोगांयकूय दिनवासतां ताणें खूब तुमचे पासत केलेलें आसा आनी तुमकां हे धाकटुले रोमारीन हांगसर हाडलेलें आसा फादर सिप्रियान रोमारी व्हरपाक एकदम हुशार आसा तर हांव ताचो ते भाशेन अणभव घेतलेलो आसा तर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा तुमकां हांगसर हाडलें म्हणून तुमी ही देणी हाडटात पळय ती म्हजे उद्देशी कितल्याशा लोकांक ती वांटतात म्हयन्याचे म्हयने हांगसर 25 ते 30 आमची भाव भयणां गरीब येतात तांकां वेगवेगळे वस्तू हांव दितां पूण हें तुमी हाडलां पळय तें हांव ताका वांटटां उपकारी काळजान ती घरा येतात तुमकांय ती दिनवासतात कित्याक हांव तांकां सदांच सांगता हांव हें तुमकां दितां तें हांवें रोचूंक ना पूण तुमी तें हाडून म्हाका दिल्लें आसा ताका लागून म्हज्यान तुमकां तें दिवंक जाता खुशालपणी आनी कोविडाच्या वेळार पर्यान जें तुमी हाडलेलें तेन्ना तें हांवें तांकां त्या दिसांनी वांटलेलें आसलें तर ती खूब उपकारी जालेली आसली तर तुमकां हें कळीत कोत्ता की तुमची देणी ही बेश्टीच वचना खरेपणी देवाक ती दिलेली आसा आनी देवाक आमी तांचे उद्देशी दिता तर तांकांय बरेंपण फावो जाता तर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कोयराकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें तोकस घेवन हें गायन घेतलेलें आसा सेवा धर्माचें सगळें बरें केलेलें आसा म्हाका खूब वस्तू करच्यो पडटात कित्याक आमची ती एक अस्तोरी आसलेली ती देवान तिका व्हेली ती मेली म्हणटूच हांवें म्हणलें बरें ती गेली जाल्यार म्हाकाय मातशें करचें पडटा रोखडेंच आमकां लोक मेळना न्ही ती कामां करपाक आनी हिंच्याय वेळार ताका लागून म्हाका 2-3 कामां करचीं पडटात तर ताका लागून हांव देवाक दिनवासतां कित्याक हांगसर सगळें बरें जाता म्हणून तुमचे सहकाराक लागून हें बरे भाशेन चलता ह्या वर्सा हांवें म्हणलें हांव सदांच मागणें करतां तुमचे पासत पूण हांवें म्हणलें 3:30 आमी पवित्र भोजन स्टार्ट करुया तुमकां जेजून येवकार दिलो हांवें तुमकां येवकार दिवंक ना एके वतीन पूण जेजून तुमकां येवकार दिलो ह्या महामंदिरांत एके वतीन आनी बागेन फ्रांसीस शेवराक लागून तुमी सगळे जाणां हांगसर येतात आनी पावतात तर व्हडा भक्तीन तुमी मागणें करतात हांवें खूब वस्तू आतां स्टार्ट केल्ल्यो आसा कोविडाच्या टायमार केल्ल्यो आसा पूण ही तयारी फुडल्या वर्सा तुमचें म्हणणें तूं तें वर्स आसा पूण फुडल्या वर्सा आमचें उक्तावणेचें वर्स आसा तर 21 नोव्हेंबराचे बेरेस्तार जावन आसा त्या दिसा उक्तावणी जातली आनी बंद जातलें 5 जानेवारीचे 2025 2024 फुडल्या वर्सा आनी 25 म्हणजे जानेवारीचे 5 तारखेर बंद जातलें 45 दीस तर ही तयारी आमी ओत्मीक करूंक जाय सगळीं जाण आमी ओत्मीक तयारेन आसा पूण म्हज्या मनांत अशें जालेलें आसा की तुमकां सगळो गोत जेजूच्या एकोठान कशी रावन सगळें करूंक जाता जशे भाशेन बागेवन फ्रांसीस शेवराक बागेवन तिनासान शिकयलें ताचे पळय ती स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस आसा त्यो हांव तुमकां सोंपेपणी शिकयतां 5 हांव सकाळच्या स्टार्ट करतां अर्दें वर तें मागणें कशें करपाचें तें तुमकां शिकयतां आनी तें करून करून आमकां ती संय जातली आनी जेजू आमचे सोबें वावुरतलो जशे भशेन ताचे सोबें तो वावुरलो आनी आजून वावरीत आसात ते प्रमाणे जातलें दुसरें म्हणजे आमचो कॅथलीक लोक मोणी म्हणजे जेजूची उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां सट करून ती दुसऱ्यांक सांगूंक शकना जाणत खूब बेश्टी उलयतलीं पूण ती एकदम ठामपणी सांगूंक जायना ताका लागून हांवें हो त्योर्स पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो आसा तुमकां मागीर हांव त्यो पुस्तिका दितलो ज्या प्रमाणे तुमच्यान प्रत्येक नोमानवरी आदीं एक म्हण घेवंक जाता आनी हे भशेन नोमानवरी म्हणूंक जाता ते वतीन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक खोलायेन आमी जेजूच्या जिवितान सादतेले हांव सायबीण माय आमकां मदत करता फादरीन आयज सांगलां ते प्रमाणे तिणें म्हणलें हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सोबीत तुज्या उतरा प्रमाणे त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूच्या उतराचेर आदारून आमी जियेत तर आमकां खूब घटाय मेळटली ओत्मीक घटाय आनी कसलेंच वायट आमकां आमच्या आमकां आपल्या ताब्यांत करचें ना
आमी तें रोखडेंच झुजून ताका पयर कोत्तल्या दुसऱ्या दृश्याक तर ते भाशेन हांव तुमकां तें शिकयतां. आनी दर दिसा हांव एक बेसांव दितां पवित्र रेलिकेन, कित्याक आमी भगवान फ्रांसिसाच्या रेलिकेन, कित्याक लोकांक बेसांव जाय. आनी कोविडाच्या वेळार हांव बेसांव दितालो प्रत्येकाक, आतां दिवंक जायना प्रत्येकाक, कित्याक खूब कामां आसात न्हय आनी म्हाका कोण मदत करपाकूय ना. ताका लागून हांवें म्हणलें एकूच बेसांव मीस जातकूच हांव बेसांव दितां, एक आमचे भाशेन एक इंग्लिशेन, आनी हे भाशेन खूब लोकांक म्हण हातूं मदत मेळटा बेसांवांची. तर ह्यो थोड्यो वस्तू हांवें स्टार्ट केलेल्यो आसा. तुमच्यान आमच्या यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता. तुमी खूब जाणां पळयतात सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल वॉट्सॅप म्हणजे यूट्यूब आसा, ॲप आसा आनी वेबसायटूय आसा. त्याच नांवाचेर खूब वस्तू आमच्यो चलता. मोद्यांनी सान मोद्यांनी त्योर्स चालू आसा, वो आतां तुमी त्योर्स म्हणलो तोय थंयसर आमी घालतले हांव, म्हणजे तुमचोय तीर्स आख्या संवसाराक पावतलो आनी भशेन सगळ्या जाणांक सायबीण माय उद्देशी बरेंपण मेवतलेंच आनी आमकां ती राखतली आनी सांबाळटली. तुमी जाणात कितले उद्रूस आमचेर क्रिस्तांवांचेर येता. क्रिस्तांवांचेर येता म्हणजे क्रिस्ताचेरूच येता. हें देंवचाराचें काम, पूण आमी भियोवचें न्हय, कोट रावया, तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर आतां आमी उबी रावन हांव तुमकां आतां हें बेसांव दितां रेलिकेन. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोर जोड तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. भगवान फ्रांसीस झेवियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता हांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान जें मागलेलें आसा तें आतां तुमच्यान पोत्तून ताचे कडेन मागूंक जाता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा हांव. आमेन. आनी सर्पो दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आतां मीस जातकूच तुमी मातसोगत बसात आनी मागीर हांव रेलीक थंयसर हाडटां आनी तुमच्यान उमांग येवंक जाता हात लावन, आनी हांव तुमचेर हात दवरतां. तुमकां हे भाशेन प्रत्येकाक बेसांव दिवन तुमच्यान मागीर तुंबलान वचोन ते सायडींतल्यान मिसां दिवंक जाता आनी मागीर तुमच्यान घरा वचूंक जाता. निमाणें गायन घेवया. यू 20 सा फ्रांसीस शावेरा वडाकुरा पान 240 यू 20 पेज 240. San Francisco Xavier,
आतां तुमी हे सायडींतल्यान यात आनी ते सायडींतल्यान वचात मागीर.